सो स्प्रिंग रोल करपा हांवें पळय कॅप्सिकम घेयले, बेल पेपर्सूय घेयले. सो कसले कलर तुमच्यान घेवपा जाताय. सो हांवें येल्लो घेयला आनी ग्रीन घेयला. ओके, रेड आहा जाल्यार रेड घेवपा जाता. आनी अशें को बारीक स्लायस मारले हांवें. तुमी दाखयले तेश को अशें को स्लायस मार तेश को कोराय. ओके, लांब कातरुपा ते. ओके, सो मागीर हांवें एक घेयला आनियन. तो बरो क्लीन बिकेन वॉश केलो आनी तोय बी अशें करून लांब काट कोतले. सो ते वायट आहा ते पयलीं काण घेया. ओके, आनी सेम वे दाखयले चोय लांब कातूच चोय तशें करून हें बी कातरुपाचें. ओके, मागीर हांवें घेयलो कॅबेज. मोको हाफालो सो 1/4 असो कॅबेज घेयले आनी तो बरो पयलीं क्लीन केलो आनी मागीर अशें करून लांब कातरुपा लागोलें अशें करून सेम. ओके, सगळें एवरीथींग सगळें लांबू कातरुपाचें. ओके, एक न्हू तें लायक चाव कातताय तेशें कोन्न तें. ओके, सो अशें करून लांब कातरुपाचें. ओके, मागीर हांवें घेयलो चोय कॅरट. बरो पील बी केलो तो पयलो वॉश केलो आनी चो अशें करून कट कोताले आनी तेंय बी लांब कातरुपा आमी. ओके, 2 हाफ केले हांवें पयले. ओके, सो अशें करून कट करपाचें लांब. मागीर सो अशें करून लांब कातले न्हू तशें करून करपाचें. ओके, सो सगळें कातलो तेंचो रेडी आहा हिंगा. ओके, मागीर हांवें न्हू 5 गार्लीक घेयले, 1 इंच जिंजर घेयला आनी 2 चिलीज घेयले अशें करून बारीक कट केले. सो हेज न्हू फायन पेस्ट करून घेवपाचो. ओके, सो पेस्टूय आमगे रेडी आहा. आतां एक कायल दवरल्या आनी कायल मातशी तापोल ती आनी तितून हांव आतां 1.5 टेबल स्पूनशें ऑयल घायला. सो तेंय मातशी तापती गरम जायली. सो आतां तें गरम जालें म्हणटरी हांवें तितून तो पेस्ट केलो न्हू जिंजर गार्लीक आनी चिलीचो तो घायला आनी तो बरो तोळसून घेया, भाजया. तेच तो रॉ स्मेल आहा न्हू तो पासून बरो भाजून घेवया. ओके, आतां आमगे तो जालो आनी आतां आमी सगळे ते वेजीस आमी कट केलो न्हू बेल पेपर्स, आनियन आनी कॅबेज ते आमी तितून घालया. सगळें एक बारा घालपाचें. ओके, आतां हिंगा 1 टीस्पूनशें हांवें सॉल्ट एड केला आनी 1 टीस्पून हांवें ब्लॅक पेपर पावडर यूज केला हिंगाच. आतां तें पोतून एक पाटी बरें करून मिक्स करया कित्याक तो हें घायल न्हू पेपर पावडर आनी सॉल्ट. सो तें बरें तितून सगळें लागो जाय बरें करून. आतां हांव तितून एक व्हडलें स्पून हांवें कॅचअप घेयला. तशें करून धाकटे एक स्मॉल स्पून हांवें रेड चिली पेस्ट घेयला आनी हांवें घायला सोया सॉस तेंय बी 1 टीस्पूनशें. ओके, सो तेंय बी बरें मिक्स करून घेवया. सो तें मिक्स कोता शिजोता न्हू तें देंवता उदक सुटोता कॅबेजी बी आनी तें इल्लें दिसता पयलीं तें कातून तेन्ना चड दिसतालें. सो तें 5 मिनट दवरया. ओके, सो आतां आमगे रेडी आहा. सो तें आतां मातशें थंड जावपाक दवरया. सो हिंगा एक तवा दवरला आनी तो बरो तापोवन दवरलो. सो तो तापोला. आतां हांव 1 स्पून ऑफ तो बॅटर घेतोलें मिक्सराचो आनी तो हेजे पोर कोतोलें आनी तें बरें सगळे वाटी हांव इवनली अशें करून स्प्रेड करून घेतोलें. ओके, सारकें पातळ जावपा जाय तें. ओके, आनी एक्स्ट्रा कितें आहा जाल्यार तुमच्यान रोखोवपा जाता भितर पोतून बॅटर हाय तूं. ओके, सो तें मुगे एग्जॅक्ट जालें. ओके,
आनी तुमकां तर अशें करून जायना जाल्यार दुसरें ऑप्शन आहा, यू गेट रेडीमेड एज वेल. तुमच्यान ते पासून हाडूं जाता, रेडीमेड शीट्स येताय लायक स्प्रिंग रोलाचे. ओके, तुमच्या ते पासून यूज करपा जाताय. ओके, सो अशें करून जाता ते मागीर जाल मुटरी, मागीर तेका सोमतें जाल मुटरी टर्न करपाचें आनी मागीर प्लेटी अशें करून हें करपाचें. ओके, सो आतां आमगे ते रेडी आहाय आनी आतां आमी तितून फिलींग करुया तेजें. ओके, तें सगळें रेडी केलो न्हू. सो आतां एक शीट घेयला अशें करून अशें करून आनी तितून घायला एक स्पूनशें तुमकां कितू जाय तशें करून, तुमगे कितू व्हडलें आहा ते भाशेन. ओके, आनी तें आतां बरें रोल करपाचें अशें दाखयलें तशें करून कोराय. ओके, म्हाका मातशें थिंग पोजिशन मेळना जालें दाखोवपा, सो आय होप तुमकां क्लियरली दिसती पडला आसता म्हूण. सो अशें करून आमी अशें करून त्यो पॅनकेक माणकी बी कोत्ताय न्हू, आलें बेलें बी लायक तशें करून आमी तें फिलींग करून रोल करपाचें. ओके, आनी हिंग न्हू आतां तो म्हाका आयलो मैदाचो स्लरी केलोली, सो ती अशें करून लायल्या लायक ब्रश घेवन आनी तेका रोल केला पोतून. सो लायक तें ओपन जावपा नाका म्हूण. ओके, फ्राय कोत्ता ते दोना, सो अशें करून दिसत ती. ओके, सो आतां हांव सगळें कोन घेता तशें करून आनी आतां हिंगा आतां फ्राय करुया न्हू आमी. सो आतां हें कायली तेल घायला लायक डीप फ्राय करूं जाय न्हू तें. सो आमगे तें तेल बरें तापोलें आनी आतां हांव तितून तें रोल्स केलो न्हू, सो ते घालता आनी ते बरें ब्रावनीश जावं पासून फ्राय करपाचें. ओके, तुमकां तरी ल्हान जाय जाल्यार तुमच्यान पॅना सायज न्हू ल्हान घेवपा जाता. ओके, बरी अशें करून तें टर्न करपाचें ब्रावन जावं पासून. ओके, सो आतां आमगे तें जालें रेडी आनी आतां तें प्लेटी काण घेता. ओके, सो टिश्यू दवराय आनी तेजे वयल्यान काडय. ओके, कितें एक्सेस तेल आसा तें मागीर तेका हें जाता. ओके, सो नाव इट इज रेडी टू एट. सो चोयल न्हू तुमी स्प्रिंग रोला रेसिपी. आय होप तुमकां लायक जालें आसता म्हूण आनी सॉरी ते एक क्लीप मिस जालो म्हूण. ओके, तुम तरी तेशें को लायक कळना जाल्यार यू कॅन आस्क मी, आय कॅन गायड यू ऑल हाव टू डू. ओके, आनी तुमी लायक जायना जाल्यार तुमकोडे यू कॅन बाय रेडीमेड पासून मेवताय शीट्स. हांवें म्हळ्यार हेपाट हांव ट्राय करून कोतोलें बट अनफॉर्च्युनेटली ते विडियो डिलीट जालो. ओके, सो आमगे विडियो एंड कोता. ओके, आनी हांव विडियो एंड कोच पयलें तो जायत शाउट आवट्स कितें 2 विडियो हांवें घेवंकूय न्हू, सो ते आतां मातशें घेता. ओके, सो फर्स्ट इज एविएला फेर्नांदीस, स्टेफी पेरेरा, केजिया गोम्स, ब्रिजिटा डिसोजा, सेलिफा, Angela and Mommy's World, Sibu Pereira, Carmina Menezes, Dori Cardozo, Rina Alien Rosario, Larina Martins, Fernandez family, Immaculate Fernandez, Rosina Mascarenas, Carmina Menezes, Goan vlogger in Dubai, Life Story, Easy Cooks UK, then Kids Q2RL, Annie DeCosta, and Amar Dreams. And a special thank you to AJ Vlogs, like तेणें आपणागे विडियोचे मुगे चॅनला सजेस्ट केले आनी सबस्क्रायब बी कोर म्हणलें. सो थँक्यू तेकाय बी. ओके, आनी तुमी तेगले व्लॉग्स बी चोय आनी तेगले चॅनला सबस्क्रायब कोराय, AJ Vlogs तेगेले. ओके, एंड स्पेशल थँक्यू टू सरिता, तेगेलो एक चॅनल हा केजिया गोम्स के. सो तुमी तेगे चॅनल चोय आनी तेगले चॅनला सबस्क्रायब कोराय आनी ते लास्ट विडियोचे लायक मुगे चॅनला वयर जायते सांगला. ओके, सो थँक्यू तुका, थँक्यू वेरी वेरी मच. ओके, आनी तुमी तेगे वोसोन सबस्क्रायब कोराय तेगे चॅनलाकूय बी. ओके, बरें बरें घात ते विडियोज बी. ओके, आनी दिसता चोवपा, सो तेकाय बी सपोर्ट कोराय तशें. ओके, आनी आमगे विडियो हिंगा एंड कोता. तुमी तरी मुगे आयचो विडियो लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय. Till then, you'll take care and I'll see you all in the next vlog and bye.